मातरम वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुरदां वरदां मातरं वंदे मातरम। आम्ही सगळे आज वंदे मातरम या राष्ट्रगीताचे 150 वर्षगांठ मनोवपाक जमिल्ले आसा। जे गीत बंकिमचंद्र चटर्जी 1875 बरयलें, 1896 रवींद्रनाथ टागोरान ताका चाल दिली आनी पयले खेपे काँग्रेसच्या अधिवेशनात म्हटलें गेलें, ज्या राष्ट्रगीताक जन मन गण हे जे आमचें राष्ट्रगीत आसा ताज्या बरोबरचो दर्जो कोर्टांनी सुद्दां दिल्लो आसा। अशें हे राष्ट्रगीत जाका आमी मंत्र म्हणटात, नरेंद्रान सांगलें हो एक मंत्र। ब्रिटिशाच्या राजवट सकल जे भारत देशात आशिल्ली त्या वेळावेली त्या राजवटीक भायर धांवडावपाक, ती राजवट नश्ट करपा खातीर जर एक मंत्रान आमकां जर स्फूर्ती दिली सगळ्या देशभर, तो आशिल्लो वंदे मातरम। हे आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपा जाय आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक 150 वर्सां पूर्ण जाता ताजे ताजी परबी दिता। हे गीत म्हणजे मातृभुमीची वंदना। आमी वंदे मातरमांतल्यान लेखकान बरयलां तें आपल्या मातृभुमी म्हणजे आपल्या आवयची स्तुती हे त्या गितांत केल्ली आसा। आनी म्हणूनच हो मंत्र घेवन कितलेशे लोक फासार गेले, कितलेशे लोक जेलांत गेले, कितलेशे लोकांनी सॅक्रिफायस केलो, त्याग केलो भारताक स्वातंत्र्य मेळचें म्हणून। त्या सगळ्यांक हांव तकली बागोवन नमन करतां।